सेंट झेवियर आड सुभाष वेलिंगकार हांणी केल्ल्या वक्तव्यान क्रिस्तांव समाज तिडकला। काणकोण, पणजे, मडगांव, फातोड्या, अंजुना वाठारांनी तांकां अटक करपाचे मागणेक न्ही। मडगांव दक्षिण गोंय जिल्लो मुख्यालया भायर लोकांची गर्दी। काणकोण सेंट झेवियराचे पदाकायतलो पोलीस स्टेशनाचेर जपल्या। गोंयचे दर्या सीमेचेर बेकायदेशीर रितीन भितर सरून बोट ट्रॉलिंग करपी मानबे कर्नाटकांतल्यो 2 बोटी नुस्तेमारी खात्यान जप्त केल्या। धरिल्ल्या बोटींतल्या नुस्त्यांचो लिलाव करून बोट दर्यांचेर खर कारवाय करतले अशें नुस्तेमारी मंत्री नीलकंठ हळर्णकार हांणी सांगले। कांदो, बटाट आनी टमाट हांचे दर वाडिल्ल्यान शिवराक थाळी म्हारग जाली। शिवराक थाळयेचे सरासरी दर 11% वाडले। गोंय हो धर्मीक भावपण, शांतिकाय आनी सगळ्या संस्कृतायेचो आदार करपी प्रदेश। सगळे जाण ही वळख जपतले हाची खात्री करप ही सरकाराची जबाबदारी। ते नष्ट करपाचो यत्न करप्यांचेर खर कारवाय जावपाकूच जाय, काँग्रेस म्हणटा।